सर आज बेसिकली 10वेचो निकाल जाल्लो आसा, 12वेचो निकाल जाल्लो आसा आणि अशा वेळाचेर बरेचशा पालकांक आणि बरेचशा विद्यार्थ्यांक फुडें कितें करचें अशे तरेचो प्रश्न पडिल्लो आसा. अशा वेळाचेर बेसिकली करियर गायडन्स हे एक्झॅक्ट कितें म्हणजे करियर प्लॅनिंग म्हणजे नेमकें कितें आणि ताजे खातीर खंयच्यो गजाली नदरे मुखार दवरच्यो पडटात. करियर प्लॅनिंग म्हणजे अशी एक 10वेचो रिजल्ट जालो, 12वेचो रिजल्ट जालो ताजे नंतर करियर प्लॅनिंग ना. करियर प्लॅनिंगाची सुरवात खरी पळोवपाक गेल्यार सादारण भुरग्याच्या मनाक तो भुरगो जेन्ना एक 8वे 9वे आसता तेदे वेळार ताजे मनाक ती करियराच्या बाबतींतल्यो कल्पना सादारण मूर्त स्वरूप घेवपाक लागतात. आतां फॉर एग्जाम्पल ल्हान भुरगो जेन्ना शाळेक वता तेन्ना समज आमी ताका विचारलें बाबरे तुका कोण जावपाक आवडटलो, तेन्ना तो भुरगो आपल्याक ताजे दोळे मुखार जें पळय दिश्टी पडटा किंवा ताजेर जे इन्फ्लुयन्स जाता त्या व्यक्तीचीं नांवां घेता. फॉर एग्जाम्पल ताका रस्त्या वयलो पुलीस दिसता, तो म्हणटा हांव पुलीस जातलो, नाजाल्यार तो म्हणटा हांव शिक्षक जातलो. ताजें विश्व त्या ज्या गजाली कडेन तो आसता ताका कांय हें आसना, तातूंत भितर ताजी करियरा कडेन कांय संदर्भ आसना. पूण खऱ्यो करियराच्यो जाणविकाय जी भुरग्याक आसता ती सादारण तो 9वे आसतना इट इज इन दॅट एम्ब्रियोनीक स्टेज आनी त्या खिणाक आवय बापायन आपल्या भुरग्याक समजून घेवन ताज्यो टिकवा ताका ताका ताजी ताजी आवड कितें आनी त्या दृश्टीन ताका फुडलीं मार्गदर्शन सादारण त्या स्टेजीचेर सुरू करपाक हरकत ना. आतां करियर प्लॅनिंगाचो एक भाग म्हणून जायते कडेन करियर प्लॅनिंगाचें टेस्टींग चलता, एप्टिट्यूड टेस्टींग चलता. एप्टिट्यूड टेस्टींग जरी 100% परफेक्ट नासलें तरी कांय प्रमाणात ती भुरग्याची दिशा सादारणशी दाखयता. सगळीच कडेन ती खरी जाता अशें म्हणना पूण दाखयता आनी इफ इट इज डन इन अ व्हेरी सायंटिफीक वे ताजी एक्युरसी बरे प्रमाणात मेळटा. पूण करियर प्लॅनिंग हें सादारण 9वेक बी भुरगो आसतना जावपाक जाय. आतां आय वील गिव यू एग्जाम्पल. जर तुका भुरग्याक IAS ऑफिसर जावपाक जाय, ते ग्रॅज्युएशन जातकीर जावपाची येतो, पूण ताणें त्या भुरग्याच्या आवय बापायन ताका सादारण 7वे 8वे आसतना ताज्या टेबलाचेर कसलीं पुस्तकां आसपाक जाय, ताका खंयची वेबसायटी कडेन ताणें इंट्रोड्यूस केल्लें आसपाक जाय, ताजी मनोरमा इयर बूक ताजे कडेन आसपाक जाय काय कितें, कॉम्पिटिशन रिव्यू सारकी पुस्तकां ताजे कडेन आसपाक जाय काय कितें, वर्तमानपत्र तो वाचता काय कितें, ताजी जनरल नॉलेजाची बेज वाडोवन मागीर लॉजिकल रिजनिंग आनी ह्या सगळ्यो गजाली कडेन ताका हळू करून ताका त्या मार्गान व्हरपाक जाय. अदरवायज हांव ग्रॅज्युएट जातलो IASची परिक्षेक बसतलो दॅट डजंट हॅपन. ताका ओरिएंटेशन जें पळय आसता तें सादारण 9वेच्यान बी सुरू जाता.